सुवांग केल्ल्या उगडापणांतले पुस्तकांतले वाचप 3रो अध्याय 7वें आनी 8वें वाक्य. फिलाडेल्फियाच्या पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय, जो पवित्र आनी सात्विक ताचे लागीं आसा सावी दाविदाची. तो उगडता कोणाच्यानी धंपूंक जायना, तो धमता कोणाच्यानी उगडूंक जायना. तो अशें म्हणटा, तुजे विशयेन हांव सगळें जाणा, देखून हांवें तुजे मुखार एक दारवटो उक्तो केला आनी तो धमचे सकत कोणाकय ना. तुजी सकत उणी तरी म्हजी शिकोवण तुवें पाळल्याय आनी म्हजे थंय तूं विश्वासी रावलाय. देवाचें उतार हें. मोगाचेनो, आज आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा. इफ गॉड इज ओपनिंग द डोर, नो वन कॅन शट इट. जर तर सर्वेस्परान दारवून तो ह्या बागेल उक्तें गेलें जाल्यार तें कोणेंच दंपूंक साध्य ना. इफ गॉड शट्स द डोर, नो वन कॅन ओपन इट. सर्वेस्परान दार बंद केलें जाल्यार कोणेंच तें उक्तें करूंक जायना. ह्या एका विशयाचेर आज आमी थोडो वेळ हांगासर नियाळ करतले. हांव मोगाचेनो, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां भोगता हें दार उक्तें जाय, तें दार उक्तें जाय, तें दार दंपलें जाल्यार बरें आशिल्लें, हें दार दंपलें जाल्यार बरें आशिल्लें. हर एक लेगी आमच्या जिवितांत भोगता. आमचो देव भागलां ह्या दारवंतां उक्तो करचो देव. आमचो देव खंयच्याय आमकां कश्टाच्या संदर्भ कश्टाचें बागेल बंद करचोय देव. आमचो देव आमकां उजवाडाक, आमकां अभिवृद्धीक, आमकां बऱ्याक व्हरचें बागेल उक्तें करचो देव. मुस्तुबुटी आमकां भोगता. देव बागेल ओपन करना जाल्यार हांवें कशें म्हणून हांवें बागेल ओपन करीचें म्हणून. आनी ह्या खातीर आमी हर एकलें जाय तितलें प्रयत्न करता. मोगाचेनो, जाय तितलें प्रयत्न करता. कितें करता? म्हाका तें बागेल उक्तें जाय आनी त्या देखून म्हजी जाणवाय, म्हजें बळ, म्हजी सकत उपयोग करना हांव तें दारवंत उक्तें करूंक आमी पळयता. पूण हांव कशें म्हणून प्रयत्न करून दारवंत उक्तें केलें जाल्यार इल्ल्या वेळान आनेकलो येवन तें बागेल दमता. पळय मोगाचेनो, मुस्तुबुटी आमी बिजनेस सुरू करता. कशें म्हणून जिवनांत अभिवृद्धी जायचें म्हणून. आनी बिजनेस सुरू करून इल्लें प्रगती जाताना सायडीक आनेकलो आंगड ओपन करता. टक्क कर, म्हज्या बिजनेसाक व्यार येतना हांव 10 रुपया विकता जाल्यार तो 9 रुपयाक विकून सोडटा. म्हजें दार तर बंद करून सोडलें. हांवें कशें म्हणून प्रयत्न कर म्हजें एक दार उक्तेवण करूंक पळयलें, पूण आनेकल्या मनशान ठपक्क करून तें बंद करून सोडलें. पूण जर तर सर्वेस्परान म्हजें आनी तुजें दार उक्तें केलें, तें कोणेंच केदळस कोणें बंद करूंक शकना. मोगाचेनो, कित्याक सर्वेस्पर देव काशाचीं दारां समेत मोडूंक शकता, लोंकणाचे आडांबे मोडूंक शकता. म्हजे आनी तुजे मुखार आडकळ आसचे ते काशाचे घटमूट ते दरवांते, म्हजे आनी तुजे मुखार आसचे ते लोंकणाचे घटमूट खांबे म्हाका आनी तुका कट्ट करूंक जायनात. पूण सर्वेस्पर देव ते कट्ट करणं ह्या उक्तावण करूंक साध्य म्हणटा. पवित्र पुस्तक इसाया प्रवादाच्या 45 अध्यायांत 2रें वाक्य म्हणटा, हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दारांची फूड करतलो आनी लोंकडाचे आडांबे मोडून रयतलो. काशाची दारां घट्ट उक्तावण करूंकूच जायना, पूण तसलें दार जाल्यार सर्वेस्पर देव उक्तें करूंक शकता. मोगाचेनो, सर्वेस्पर देव असलें दार म्हाका आनी तुका उक्तें करूंक शकता. आमी हें दारा मुखांतर गेल्ल्या वेळार आमकां कोणूय तें बंद करूंक जायना. आनी हें दार उक्तें जाता आसतना सर्वेस्परा देवाक अर्गां दिवन आमी जर थंय गेल्या जाल्यार खंयचोय आमचो दुस्मान जावन आमकां कांय करूंक जावना. एक ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार पळयत पुस्तकाच्यान तो
तांबडो दर्याचें दार उक्तें जालें. केदाळा मोयचेर आपली बेतकाटी मारली. थंयसर तांबड्या दर्याचें तें बंद जावन आसलें. सगळें उदक गळोवंक जायनासलें. तें दार उक्तें जालें. आनी दार उक्तें जावन कितें जालें? सगळो इस्रायलचो लोक पाशार जालो. कोणेंच तें बंद करूंक शकना. ताचे दुस्मान येवन ताका बंद करूंक शकना. कोणेंय तें बंद करूंक शकना. कित्याक? तें दार सर्वेस्परा देवान तें उक्तावण केल्लें. आमकां दिवचो तो सुटकेचो दारवटो. म्हाका आनी तुका दिवचो तो सुटकेचो दारवटो म्हज्या आनी तुज्या दुस्मानाक नासाचो दारवटो जावंक शकता. म्हाका आनी तुका दिल्लो सुटकेचो दारवट्यांतल्यान म्हजो दुस्मानय येवन थंय येत्त दारवट्यान भितर रिकता जाल्यार तोच दारवटो त्या व्यक्तीक म्हाका दुस्मान काय हाडल्या व्यक्तीक नास जावंक शकता. पळयत पुस्तक म्हणटा किर्तन 106:9-11 वाक्य म्हणटा, तांबड्या दर्याक ताणें बेश्टायलो आनी तो सुकलो. अरण्यांतल्यान वाट दाखयल्ल्या परी समंदिरांतल्यान तांकां वाट दाखयली. तांचो द्वेश करतल्यांच्या हातांतली तांकां निवारली. तांच्या दुस्मानाच्या हातांतली तांकां सोडयली. तांचे दुस्मान उदकान बुडोवन गेले. तांचे मदलो एकलो पर्यंत वाचलो ना. जें कितें इस्रायलांतकारांक तें उक्ताड्याचें दार जावन आशिल्लें, तेंच दारांतल्यान भितर सरिल्ले त्या दुस्मान इजिप्तकारांक तेंच नासाचें दार जावंक पावलें. मोगाचें त्या देखून उडास दवरी आमच्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. सर्वेस्परा देवान उक्तावण केल्ल्या दारांतल्यान भितर सरूंक हांव आनी तूं प्रयत्न करया. आनी तें दार म्हाका आनी तुका जिवितांत सुरक्षीत जावंक पावता. आनी हें दार उक्तें करतना कोणूच तें बंद करूंक शकना. मुस्तुबडी आमकां मोसोर जाता. आमी म्हळ्यार आमकां भेन दिसता, कोण शेजारी येवन कांय म्हणी म्हाका करीत गी, म्हजो तो येवन कांय म्हाका मोस करीत गी, म्हजें जिवन कांय अर्द्यार बंद जायत गी. उदाहरणाक थोडे पुरा वेव्हारान करतना कोणाय की सांगाता काणयनान सांगाता काण गेल्यार ताकाय तें गुप्त त्या बिजनसाचें सिक्रेट्स मेळून तो आनीक स्वतंत्र केलें जाल्यार म्हाका कांय बिजनस उणें जायत गी. वकील आसात थोडे फावटी चड जुनियर्स काण घेनात. काण गेल्यार वो सगळें शिकोवन म्हजे पुरा क्लायंट्स तोय व्हरून गेलो जाल्यार म्हाका कितें गत म्हणटात. बिजनसमॅन बरें रांदपी आनी ते कालें करता सगळे शिकयनात. शिकयल्या कडल्यान वय शिकोवन पल्यान तूं व्हडलो रांदपी जाल्यार म्हाका कांय काम मेळटा, ताकाच मागीर हांगा दवरशी जाल्यार तो चिंता. हर एक वेव्हारान मोगाचें न्हू आमी चिंता. जर तर म्हाका उक्तावण केलें दार खंय म्हणे मनीस बंद करूंक तागे म्हणल्यार म्हाका आनी तुका सदांच बें. आनी त्या देखून आमी टेंशन, तो कांय करीत गी, हें कांय करीत गी, वो कालें करीत गी, तांचो ग्रूप येवन म्हाका कालें करीत गी, हें म्हजें आनी तुजें बेश्टें फटकिरें चिंता मोगाचें न्हू. आज हांव आनी तूं नियाळ करचो विशय त्या देखून जावन आसा. सर्वेस्परा देवान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर तर दार उक्तें केलें जाल्यार तें कोणीय बंद करूंक जायना. जर तर म्हाका एक वकील जावन देवान नेमाकान म्हजें दार उक्तें केलें जाल्यार कोणेय ह्या संवसाराच्या व्यक्तीन तें बंद करूंक जायना. 10 जाण म्हजे तावन वण करूंक गेल्यार कोणेय बदलोवंक साध्य ना. सर्वेस्परान जें कितें म्हाका दिता तें आमकां हर एकल्यांक दिता मोगाचें न्हू. अनेक सेन्सर हांगासर संगत आसा. आमी हर एकल्यांनी भावार्थांत सर्वेस्परा देवाक उलो मारूंक जाय. हांवें तुवें जर तर भावार्थान आमी दार उक्तें करूंक विचारल्या वेळार सर्वेस्पर देव आरण्यांत एक वाट करूंक शकता मोगाचें न्हू. आरण्यांत म्हाका आनी तुका खंयचीय बागेल उक्तें दिसना. तेणेय बंद दिसता, येणेय बंद दिसता, येणेय बंद दिसता. म्हज्या जिवनांत कंप्लीट कांयच ना म्हूण बगता. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव आरण्या समेत वाट करूंक हांव तयार आसा. इसाया प्रवचन 43 अध्यायांत 19 वाक्य म्हणटा, वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता, सुके करडे पयंत न्हंयो उपजयता. वय मोगाचें न्हू. असलो देव सर्वेस्पर देव. अरण्यांत कांयच वाट नासल्या आसल्या जाग्यार बरो एक रस्तो करचो देव. म्हाका आनी तुका बागेल उक्तें करचो देव. कांयच नासलेल्या सुक्या धरणेर उदक उपजोवन न्हंयो करचो देव म्हजो आनी तुजो. त्या देखून ताणें दार उक्तें केल्ल्या वेळार
मकान तुका दिसना थंय खंय आसा उदक खंयच ना, पूण सर्वेस्परा देवार ओपन केल्ल्या वेळार थंयसर उदक भरता. आनी त्या देखून आमी पळयता खंयसर बेतकाटी जर तर एका पत्राचेर मारले जाल्यार बंडे कालूचेर मारल्या वेळार उदक थंयसर आयलें. तांदूळ बंडे कालून जावन खंय म्हणे उदक येवंक साध्य, सायन्स खंय म्हणे एक्सप्लेन करूंक साध्य की, विज्ञानान खंय म्हणसर सांगूंक साध्य आसा की, पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमकां पळोवंक एक केवल एक बंडे खाल्लो जावंक पुरो, एक गटमोट एक फातर जावंक पुरो, पूण ह्या फातराचेर मोयजेन एक मार मारल्या वेळार थंयसर उदकाच्यो झरी आयल्यो मोगाच्यान. आनी तेच प्रमाणे म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मस्त बोटी हांवें तुजें तें ओ आयल्यार म्हजें कितें परिस्थिती गी म्हणून उडा आसतोऱ्या तो भयंकर कठोर काळजोचो व्यक्ती जावंक पुरो. सर्वेस्परा देवान तुका आशिर्वाद करता आसतना त्या कठोर काळजाचेर एक मार एक थापड जेजूचें पडटा आसतना नॉकिंग पडटा आसतना इमिडिएटली त्या थस्स काळजान मोगाची झर वळोवंक साध्य आसा मोगाच्यान. हांवें तुवें चिंचे हो मनीस म्हजो दुस्मान म्हाका कितें वरां करून म्हाका सगळें सर्वनाश करीत घेवन हांवें तुवें चिंचें, पूण तेच सर्वनाश करच्या मनशाक हांव न्हू ताज्या काळीस बदलावण करूंक साध्य आसो म्हजो आनी तुजो देव. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परा देवान जर तर उक्तावण केलें जाल्यार हें कोणेंच ताका बंद करूंक साध्य ना. सर्वेस्परा देवाची महिमेवन काम तें जें कितें सर्वेस्पर देव आमकां प्रारंभ करता मोगाच्यान ताजे तो जर तर दारवो तो कश्टाचो जावंक पुरो थोडे फावटी, पूण तो उक्तो केलो जाल्यार त्या कश्टाच्या वाटेंतल्यान हांवें तुवें वसाचें. दॅट इज द ब्युटी ऑफ टुडेज मेडिटेशन. आयच्या चिंतपाचें एक दार उक्तें जाल्यार आमी सदांच चिंतचें कशें म्हळ्यार गम्मत बरें बरें दारांय उक्तीं जातात. त्याच प्रमाणे जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पवित्र मारोबी आमी आदल्या फावटी आमी मेडिटेशन केलें, पवित्र मारोबी ह्या कश्ट मुखांत गेल्ल्या वरवीं आमकां बाचावी. जर तर तसलें दार म्हज्या आनी जिवितांत उक्तें जालां जाल्यार आमी तें बंद करूंक जायना, तें बंद करूंक जायना. जोना प्रवादीक ताका सांगलें वच थंय तूं सुवार्ता प्रगट कर म्हणून. हे देवा म्हज्या ती कश्टांचे काट वणाक जायचे वो सुकोवन जावन था, पूण कितें जाता सुकोवन जावंक जायना. त्या तारवार भिरांकोळो झडवार येता थंयसर ताका मुखार वचूंक जायना. तें तारू आकस्कान उदका घालतात, मास्लेच्या पोटांत आसता, 3 दिसां उपरांत परत्यान भायर येता आनी परत्यान तत्त शाराक वता. कित्याक ताजें दार सर्वेस्परा देवान उक्तें गेल्लें ताका निनेवेक वचोंक. एकटी सर्वेस्परान देवान दार तें उक्तें केलें जाल्यार कोणेंच तें बंद करूंक जायना, मनशाच्या सक्तेन तें बंद करूंक जायना. जेजूक सर्वेस्परा देवा बापान कुर्साचें मरणाचें ताका दार उक्तें केल्लें आनी ताका धरूंक येता आसतना पेद्रोक राग येता आनी तो कितें करता ताजे डासल्या तलवारींत श्रेश्ठ याजकाच्या सेवकाचे कांत कापता. पूण जेजू म्हणटा पळयत पुस्तक म्हणटा सांजवांच्या 18व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा तितल्यार सिमोन पेद्रोन आपणा लागीं आसलेली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताजो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रोक सांगलें तुजी तलवार पोत्यान घाल, म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खाल्स हांवें पियेना गे. म्हज्या बापान म्हाका दिल्लें खाल्स, म्हज्या बापान म्हाका दिल्लें तें उक्तावण केल्लो तो दारवटो, त्या दारवट्यांतल्यान हांवें भितर सरन वचनाका गे. तुवें पेद्रो आड तो रावताय तशें जावन असो म्हूण तुवें सांगताय, थंय जायना तुजें चिंताप जायना. खंयसर आमी पळयत पुस्तकांत पळयता पेद्रो म्हणटा जिवंतपणा विशय मरण आनी जिवंतपण सांगतना जेजू तुका तशें जायनातल्या पुरो म्हणटा. स्वामी जेजू म्हणटा सल हांगासर सयतना तूं मनशान चिंच्या बरें चिंताय, सर्वेस्परा देवान चिंच्या बरें चिंतनाय. सर्वेस्परा देवाची जर तर ताजें चिंताप जावन आसा हांवें न्ही तुवें ह्या कश्टाच्या दारवाट्यांतल्यान वचचें आनी तो दारवाटो म्हाका तुका उक्तो जाला जाल्यार म्हाकाचें न्हू ह्या दारवाट्यांतल्यान हांवें तुवें वचा जायस आनी दुसरी खंयचीच ताका वाट ना म्हाकाचें न्हू. कित्याक कश्ट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हाका तुका दृढ करतात. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता रोमांकारांक बरयल्या 5व्या अध्यायान 3 ते 5वें वाक्य म्हणटा तितलेंच न्ही आमच्या कश्टा अनवरांतय आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात, सोंसणिकायेन आमची तिरासण परकोंक पावता
आनी तिरासण आमच्या भरवसेचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो भरवसो आमकां निराशे करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला. असले कश्ट संकश्ट म्हज्या आनी तुज्या जिवितान म्हाका थीर रावंक आमकां करपा दितात. हर एक आमच्या जिवितान फाटलें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू, मस्तपटी आमच्या जिवितान कश्ट आयले जावं पुरो, पूण ते कश्ट आयिल्ल्या वरवीं आमी घटमूट जाले. हांव मुखल्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट सुलभान आमकां ते फेस करूंक जाले, सुलभान आमकां ते मुखार वचून आमकां वचूंक जालें. कित्याक पयलीं आमकां आयिल्ल्या कश्टा वरवीं आमी बळादीक जाले. हांव एकच बडी तितलें कश्ट आयलें आमकां साध्य नातलें. पयत पुस्तक म्हणटा, जर तर सर्वेस्परा देवान तुका कश्टांच्या मुखांत वचोंक एक बागेल दारवटो ओपन केला जाल्यार थंय बंद करचें काम करिनाका. थंय बंद करून कशें म्हणून सुकोवन जावचें तें प्रयत्न करनाका. त्याच दारवाटान हांवें तुवें मोगाचें न्हू वचोंक जाय. त्याच म्हणून सर्वेस्परा देवान दारवाटो बंद केल्यार कोणें सुद्दां ओपन करूंक जायना मोगाचें न्हू. दानियेलाक वागाच्या त्या धोली भितर गेल्लें, सगळ्यांनी चिंतलें ताका आतां वाग ग्रासून ताका लागाड काडटात म्हणून, पूण सर्वेस्परा देवान त्या वागाचें तोंडच बंद केलें. त्या वागांक ताका तोंड काडन ताका साबूंक जावंक ना. सर्वेस्परा देवान जर तर त्या वागाचें तोंड बंद करना त्या दानियेलाक राखलें जाल्यार म्हाका आनी तुका मोगाच्या न्हू, सर्वेस्पर देव आमकां ग्रास घेवच्या हजारो वागांक, सोरपांक आनी विविध मनजातीक बरें आसच्या व्यक्तींत त्या तोंडांतून म्हाका तुका तो राखता, ते दार बंद करूंक शकता सर्वेस्पर देव. पयत पुस्तकांत आमी पळयता, दानियेलाच्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायान 22-23 वाक्य. दोलीशी पावतस ताणें आकांतान बरोवन बोब मारली, म्हणजे रायन आकांतान बोब मारली. दानियेल, जिव्या देवाच्या सेवका, तूं विश्वासपणान सेवा करता त्या देवाच्यान तुका शिवाच्या घासांतलो निवारूंक जाला. तेन्ना दानियेलान रायाक जाप दिली, राया लांब आवक तुका. म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाची तोंडां बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना, कित्याक ताज्या दोळ्या मुखार हांव निरापराधी जाल्लो. कितलें एक बरें मोगाचें, कसलें एक ब्युटिफूल. देवान जर तर तोंड बंद केलें जाल्यार, दार बंद केलें जाल्यार कोणेंच तें ओपन करूंक जावना. येदे व्हडल्या रायाक तितले व्हडले ताजें आसलें, ताजें मानेस्त इतलें व्हडलें वाग आसलें, ताका दोलीन घाल्लें जाल्यार कांयच ताका करूंक जावना. हांव आनी तूं एका रितीच्या दोलीर आसूंक पुरो मोगाचें न्हू. आयच्या दिसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत विविध व्यक्ती, विविध सन्निवेश, विविध मनशां, विविध कश्ट, विविध संगती म्हाका आनी तुका ग्रासूंक आयिल्ल्यात. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, जर तर मोगाच्या पुता, जर तर हांवें तें तो दार बंद केलें जाल्यार, हांवें तें दार बंद केल्यार तुका कांयच जायना. त्या देखून तुवें कळवळचें नाका, तुवें टेन्शन करचें नाका. म्हजे लागीं माग, म्हजे लागीं माग. हर एक दार हांवें बंद केलें जाल्यार तें कोणेंच उक्तें करूंक जायना. पयत पुस्तकांत आमी पळयता मोगाचें न्हू, जायतले फावटी आमकां उदाहरण मेळटात. जर तर एक मनशाक एक अक्रम संबंध जोडूंक जाय, जर तर तो नितीसो मनीस जाल्यार त्या अक्रम संबंधाने चिंतल्यार ताका संबंध करूंक जाय तशें ना. कित्याक सर्वेस्पर देव जाणा, ओ जर म्हजी धूव, जर तर म्हजें पूत ह्या वाटेन गेलें जाल्यार हाका कश्ट जातात. कितलें प्रयत्न केल्यार फेल्ड, कांय करूंक जायना, कांय करूंक जायना. कितलेंय प्रयत्न कर. जर तर थोडे फावटी आमकां आमचे संदर्भ जावंक पुरो, सैरीक जावंक पुरो, विविध आमकां अवकाश जावंक पुरो, आमी प्रयत्न करता पूण आमकां मेळनात. आमी चिंता कितें अशें जाता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार देव जाणा, जर तर म्हज्या पुताक आनी धुवेक ह्या वाटेंतल्यान, ह्या सैरिके मुखांत्र, ह्या बिजनसा मुखांत्र, ह्या वेव्हारा मुखांत्र, ह्या वाटेन गेलो जाल्यार मुखार ताका कश्ट जातले. देखून सर्वेस्पर देवान बागील थंय बंद केलां. हांव आनी तूं बोव मारता, धडयता, देवा म्हाका बागील ओपन कर. आमकां गुत्तू ना मुखार मस्तू कश्ट आसात म्हणून त्या वाटेन गेल्यार, पूण देवाक गुत्त आसात ह्या वाटेन गेल्यार कश्ट आसात. आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव थंयसर तशें पुरो जावंक सोडना. पयत पुस्तक म्हणटा, आमच्या वाटेर कांटे कुंटे आसल्यार सर्वेस्पर देव भवार्थाच्या
जिवितांत खांटे खुंटे आसल्यार थंयसरी दार उक्तें जायना. पयत पुस्तक आमकां वाचप मेळटा धर्मदूताच्या कृत्यांत 16व्या अध्यायान 6वें आनी 7वें वाक्य तें पळया. ते फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचे उतार परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारलें. मिसियाच्या गडी सर्शीन येवन पावतच ताणें बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. पळया मुगेच्यान हांवें जेंचे हांवें त्या लोकांक सुवार्ता परगट करीजे, हांवें खालें म्हणून बरें करीजे. पवित्र सकत म्हणटा थंयसर तूं वचूंकूच वचनाका, तुजें बागेल हांव उक्तें करना. तूं प्रयत्न करताय वसाचें म्हणून, पूण बागेल सर्वेस्परा देवान बंद केलें जाल्यार ह्या दिसांनी प्रयत्न केलें खंयच तांकां वचूंक जावना, खंयच वचूंक जायना. कित्याक सर्वेस्परा देवाची चिंतना म्हजी आनी तुजी चिंता जाय तितलो व्यत्यास आसा. आमी चिंचे ल्हान हांगातून वतय सर मात्र, पूण सर्वेस्वराचें चिन्ह उंचल्या मट्टाचें पळयत पुस्तक म्हणटा इसाया प्रवादींत 51 अध्यायान 8वें आनी 9वें वाक्य म्हणटा, म्हजी चिंतना तुमची चिंता न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्वर. जितले मोळा पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर आसात. त्या देखून आमी उडास जावचें मोगाचें न्हू. जिवितांत थोडे पटीन दार उक्तें जायनातल्या वरार कांगाल जावचें नाका, कांगाल जावचें नाका. जर तर म्हाका एक दार सर्वेस्परा देवान आसा केला जाल्यार अनेका दारां वचून बोडोवन हांव उक्तें करता जाल्यार तें दार उक्तें जायना जाल्यार टेंशन करनाका मोगाचें न्हू. आमकां मनशां सैमान आमकां बगता ह्या दारांतल्यान गेल्यार बरें बंगराळें दार दिसता, हांगा कांय बंगरत आसा कोण आमी येचें. आनेका दार पळयतना एल्युमिनियमाचें दार, त्या दाराक गेल्यार म्हाका कांयच ना कोण आमचें. सर्वेस्पर देव म्हणटा जर तर तुजें तें एल्युमिनियमाचें दार जाल्यार थान तूं मुखार तुका बंगारत आसूंक पुरो, पूण हांगा बंगराळ्या दारार वचून आनी तूं वचून पोंडान पडोवंक पुरो. सर्वेस्पर देव म्हणटा तुका खंयचें दार जाय म्हाका जाणा, हांव जाणा. कित्याक म्हजी चिंता उंचली चिंता वता, म्हज्या दुवे म्हजी चिंता उंचली चिंतना. त्या देखून तूं दार बडयता आसतना वठारा वचून बडयनाका. जर तर उक्तें जायना जाल्यार निराश जायनाका. कित्याक तुका कश्ट हाडूंकचें, तुका खन बेजाराय मुखल्या जिवितांचें ती दारां हांवेंच बंद केलें म्हणटा सर्वेस्पर, आनी ती दारां कोणूच उक्तें करूंक जावचें ना. त्या देखून आमी म्हणण्याच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायान 25 वाक्यांत पळयता, थोडे फावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हूण दिसता पूण शेवटी ती मरणाक पावयता. आमच्या दोळ्यांक ती सारकी म्हूण दिसता आनी त्या देखून आमी दार बडयता, त्या दारांतल्यान वचोंक पळयता. सर्वेस्पर देव म्हणटा पुता ही मरणाची वाट हांव तुका ब्लॉक करता, हांगा वचनाका. आनी त्या देखून आमी त्या वाटेतावन परत्यान फाटी येता. आनी थोडे फावटी म्हणटा देव म्हज्या मागणेंत आयकना, कितली मिसां केलीं, कितलें मागणें केलें आनी इतले प्रयत्न केले म्हाका उक्तें जावना. पळयत पुस्तक म्हणटा हे हांवें बंद केलें दार, हांवें जर तर दार बंद केलें तुवें कितें केल्यार तें उक्तेवण जायना. तुवें कितलेंय प्रयत्न कर कांयच उक्तावण जायना मोगाचें न्हू. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा कितें आमच्या जिवितांत बरें आसा तें धड बरवसाचें आसा जें प्रामाणीकपणान जर तर हांव तूं चलता, हांव तूं सर्वेस्पराक भियेता. आनी जर तर हांव तूं सर्वेस्पराक भियेता, जर तर आमकां दार खंयचें उक्तें जायना हांव तूं कांगाल जायना. जर तर दार खंयचें बंद पडलां जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव तूं कांगाल जायना. जर तर हांव सर्वेस्पराक भियेता जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा म्हणण्याच्या पुस्तकांत 14व्या अध्यायात 2रें वाक्य म्हणटा प्रामाणीकपणान चलता तो सर्वेस्पराक भियेता, पूण वांकडे वाटा धरता तो ताजो तिरस्कार करता. मुस्तुपुटी आमी तिरस्कार करता मोगाचें न्हू. सर्वेस्परान दार बंद केल्या वेळार मागीर कोटो मुठी घालून कशें म्हणून ओपन करूंक पळयता हांव. सर्वेस्परान दार उक्तें केल्यार थंयसर आमकां वचोंक नाका भें, खंय मुनी म्हाका कश्ट मेळटात कोणा ह्या वाटेन गेल्यार. थंयसर दार उक्तें आसा वय हळे तो दिसता तें दिसता, हळे तें दिसता, ही सन्निवेश आसा म्हाका म्हणी जावचें ना बा, म्हाका म्हणी जावचें ना बा म्हूण फाटी फाटी रावता मोगाचें न्हू. आयच्या दिसा सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्यांक सांगता जर तर सर्वेस्परा दारान देवान दार तुका खंयचें म्हणून उक्तें केलां जाल्यार त्याच दारांत वच. अनेका दारांत वचोंक प्रयत्न करनाका, अनेका दारांत प्रयत्न करनाका मोगाचें न्हू. मुस्तुपुटीन जिणेंत आमी असली सूख करता. आमी खालेंगी जाय जाल्यार खालेंगी जाता. जर तर एक धार्मीक जावचो व्यक्ती तो खाजारी जिविताक वचा जाल्यार कितें जायत. सर्वेस्परा देवान ताका धर्मीक चिंतापाच्या धैर्य ताका दवरना जाल्यार तो खाजारी जिवीत जाल्यार खंयच वचून पावात. खाजारी जिवीत जर तर एकाचें ओपन जालां जाल्यार ना म्हाका कशेंय म्हण हांव धर्मीक जिवीत म्हळ्यार खंय वचून पावात. हांवें वकील जाय आसलो, जर तर हांव डॉक्टर जायन जाल्यार म्हजें तावन कितें घडात.
एका डॉक्टर जावच्यान जर तर आनी एका बिझनसाक देव जाल्यार कितें घडात त्या देखून मोगाचेनो हर एक कडेन मुजेन तुजें दार खंयचें उगडास दवरया मोगाचेनो मुजेन तुजें दार खंयचें उगडास दवरया खंयचें दार म्हाका तुका देवान उक्तें केलां जाल्यार मात्र देव दारा मोखांत या जर तर म्हाका तुका खंयचें म्हणून दार बंद आसा जाल्यार त्या दारा मोखांत आमी येवचें नाका. आतां अनेक रितीर दाराचो आमी अर्थ पळयता. एक आमी सांगलें दार उक्तें जावचें दार बंद जावचें. अनेक दार जावन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू म्हणटा हांव सुद्दार म्हणटा. कितें म्हणटा हांव सुद्दार म्हणटा. जुआंवच्या 10व्या अध्याय 9व्या वाक्यान म्हणटा हांव तें दार म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबिताय नासतलो तो भायर भितर वतलो ताका सरोवी मेळटलो. हांव जावन आसा तें दार म्हजे मुखांत येतलो ताका मात्र सरोव मेळटा. मस्त बुटी आमी जेजू मुखांतच्या बदलाक आड वाटेन गेल्लीं कितलीं जाणां आसात मोगाच्यान कितलीं जाणां आसात. मस्त जाणांच्या जिवितांत आमी पळयता अन्य देवा फाटल्यान वचून अन्य रिती आदारून आनी कितें पितीसपणां आदारून कितलीं जाणां रडटात. कितलीं जाणां रडटात. तांणी चिंतलें हें दार भारी सुलभाचें ताका 10 रुपया काणीक गेल्यार जालें एक कोंबो दिल्यार जालें एक कालें बिडा दिल्यार जालें म्हाका सुलाभ येना हें कोणाक जाय खंय दाडा जावचें म्हणून कितल्या जाणांनी चिंतून गेल्लीं आन मोगाच्यान. आज तुमकांय गुत्ता सोगरो म्हाका आसा इतल्या कुटुंबांचें गुत्ता आसा कितलीं जाणां रडटात हांवें ती एक मिस्टेक केल्या म्हज्या जिवितांत म्हणटात. सोमीन जिसू जावन आसा तें दार त्या दारान उक्तें जाल्लें हांव त्या दारान वचूंक ना पूण हांवें कितें केलें अनेक दारां मुखांतर गेलो. दार उक्तें आसलें त्या दारांतल्यान वचनासतना जेजू मुखांतर वचून यशस्वी जोडच्या बदलाक थोड्या 1-2 वर्सां खातीर यशस्वी जोडच्या खातीर सुरू जाताना 1-2 वर्सां म्हूण गुंतूनातलें बिरमो तांकां ताजे वाटेन गेलीं सुरू तांकां यशस्वी मेळ्ळी मागीर तांकां टोटल फेल मेळ्ळें. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा खरें दार म्हज्या मुखान मात्र तुमी सर्गार वचूंक साध्या. त्या देखून 7वें वाक्य म्हणटा मोगाचें न्हू देखून जेजू परत्यान म्हणालो सदस्य हांव तुमकां सांगता हांव जावन आसा बोकऱ्याचें धार म्हजें आनी तुजें धार एकच एक धार तें जावन आसा जेजू मुखांतर मात्र हांवें तुवें वचूंक जाय मोगाचें न्हू. आनी हें दार केदाळा उक्तें जाता त्या वेळार आमी वेचें बरें त्या वेळार वेचें बरें आनी दार मेळ्ळ्या वेळार हांवें तुवें संतोश पावूंक जाय मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा सांजुआंच्या 9व्या अध्यायान 32वें वाक्य जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्याचो गोवळी हाका राखवल दार काडटा बोकरे ताच्या थाळ्याक खाण दितात आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करता तांकां तो भायर व्हरता. केदाळा ह्या दारा मुखांतले येता सर्वेस्पर देव मकान तुका जाणा आनी सारक्या वाटेर मकान तुका व्हरूंक शकता. ह्या दारांतल्यान गेल्यार हो दार वाटो कितें करता म्हाका करेक्ट वाटेन व्हरता पूण अनेक उरल्या पुरा ह्या संवसारीक दारवाट्यान गेल्यार कितें जाता मोगाचें न्हू उरले साबार दारवाटे म्हाका तुका आसूंक करो पूण ह्या दारवाटे मुखार गेल्ल्या उपकार तेय उक्ते आसात म्हूण हांव थंय गेल्यार म्हजें तुजें जिवन पाड जाता मोगाचें न्हू म्हजें तुजें जिवन पाड जाता. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरचें दार हें म्हाका तुका उक्तें केलां गी हर एकल्यागे केलां. कॅनन लॉ पवित्र पुस्तकाचें कानून म्हणटा आमच्या पवित्र कॅथोलीक पवित्र सभेचें कानून म्हणटा हर एकलो बप्तिस्म काण गेल्लो एक मिशनरी जावन आसा. हर एकलो बप्तिस्म काण गेल्लो एक मिशनरी जावन आसा. न्ही केवल धार्मीक पाद्र्याप आनी धार्मीक भयणी मात्र न्ही मोगाचें न्हू हर एकलो आनी तूं मिशनरी जावन आसा. आनी हें दार उक्तें जावचें खंयचें मोगाचें न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मिशनरी काम करूंक म्हाका आनी तुका हर एकल्याक दार उक्तें आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता ह्या दारा विशयींत जायतले उल्लेख आसात. सांब पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या आनी कोलोसाकारांक बरयल्ल्या 4व्या अध्यायान 3रें वाक्य म्हणटा देवाच्या उतराक एक दार उगडन क्रिस्ताचो गूण परगट करूंक देव म्हाका एक अवकाश करून दिवं म्हूण हांव जावं तुमचें मागणें. देवाचें उतार तें प्रसार करचें दार म्हाका उगडून दी म्हणून ताचें सांब पावलाचें मागणें जावन आसलें. कितलें बरें मागणें. आज हांव तूं कितलीं जाणां ह्या पासून मागता सोमियान जेजू तुजें उतार परगट करचें दार म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सन्याक उक्तें कर म्हूण हांव तूं कितलीं जाणां मागता मोगाचें न्हू. आमी मागचें दार दुसरींच दारां
हांवें तुवें मागचें ओपन करूंक दुसरें दारां पवित्र पुस्तक म्हणटा असलें दार उक्तें करूंक जर गेशी जाल्यार तुका आशिर्वाद मेळटा पवित्र पुस्तक परत म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या 1 अध्याय 16 अध्याय 9 वाक्य म्हणटा फळादीकपणी काम करचो व्हड एक संदर्भ थंय म्हाका उक्तो जाला फळादीकपणी काम करचो व्हड एक संदर्भ म्हाका उक्तो जाला तुकाय उक्तो जाला हर एकल्याक उक्तो जाला आनी हें जावन आसा मिसांवाचें काम आमकां हर एकल्याकी हांवें प्रारंभ करता आसतना मुस्तणान सांगलें तूं मागणें कितले दीस करशी इतलें हाचे पयलें मुस्तणांनी केलां खंय जावंक ना काल्याक एक पळय वेताय मागीर नाका म्हण जाता म्हणून 1 हप्तो पडलो 10 हप्ते पळयले 1 वर्सां पळयलें आतां सकाळीं काडलां वय जें कितें हें प्रारंभ केलां हें मुग्दोवचें तसले विशय न्ही मोगाचो न्हू हें निरंतर वर्सो एक वळो आमी वय मिसांवाच्या कामाक हात धरलें सर्वेस्पर देवान कितें तो दारवटो उक्तो केला मोगाचो न्हू त्या दारवटल्यान तो कोणूच बंद करूंक साध्य ना सर्वेस्पर देवान मात्र तो बंद करूंक साध्य मनशांच्यान कोणूच साध्य ना मोगाचो न्हू अडखळी मकान तुका सुवार्ता प्रगट करतना ल्हान येवंक पुरो व्हडल्यो येवंक पुरो पूण सर्वेस्पर देवान म्हज्या आनी तुजें दार उगडलो तो आमकां निरंतर आमकां तो दारांतल्यान व्हरता त्या देखून पवित्रान घेतल्या हांवें तुवें मिशनरी जावन वावर करता आसतना आनी कोण एकलो ह्या मूलभूतवादी सो येवन तो बेश्टायता थें करता हें करता म्हूण हांवें तुवें भिवचें नाका मोगाचें न्हू हांवें तुवें भिवचें नाका पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परानंत तें दार उक्तें केलां मकान तुका आनी हें दार कोणूच बंद करूंक शकचो ना मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव केदाळा पवित्र आत्मो म्हजे ते आनी तुजें आसा ह्यो पवित्र म्हणजे सकत मकान तुका हे दारांतल्यान कितले पयस जाल्यार आपोवन व्हरता ह्या पवित्रात्म्याक कोणूच बांदूंक जायना जावं 16व्या अध्यायांत तिसऱ्या वाक्यांत अशें सांगता 13व्या वाक्यांत अशें सांगता सतासो पवित्रात्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता करून पळयतलो तो आपले सक्तीन कांयच उलोवचो ना आपणें आयकलेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां कळयतल्यो वो सताचो पवित्रात्मा मकान तुका बपतिस्मांत आयला वो सताचो आत्मा मकान तुका मुखार व्हरता वो सताचो आत्मा ह्या दारा मकान तुका वचूंक सांगता पूण हांवान तूं दारान भितर सरूंक तयार ना हांवान तूं खावं जेता ह्या दारा मुखान गेल्यार कांय म्हाका कश्ट मेळात गी ह्या मिसांव कामाच्या फाटल्यान गेल्यार फाल्यां कांय म्हाका इनकम कांय उणें जायत गी ह्या मिसांवाच्या कामा फाटल्यान आरे पेद्दा पिसो फुडें करता फुडें म्हणून उरलें कांय आमकां टिका मेळात गी ह्या मिसांवाच्या कामाक येता आसतना आमकां कांय अडचण जावन जिवनांत कश्ट उपजात गे अशें जाल्यार म्हज्या आनी तुजें चिंता देखून आमी दारा कडेन पयस रावल्या हांव आसा दार उक्तें आसा तशेंच आसा आनी हांव तूं पळयन करना मोगाचें न्हू जिजू म्हणटा हांवें तें उक्तें केल्लें म्हज्या पुता म्हज्या धुवे हें दार आनी ह्या दारांतल्यान तूं वेशी जाल्यार पवित्र आत्मा जायत्या तुका उंचल्या पावंडाक वचून पावोंक शकचो तो पवित्र आत्मा हांवें उक्तें केल्लें दार तें कोणूच तें बंद करूंक शकना थोडे फावटी आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू दारां बंद आसात कित्याक म्हळ्यार आमी जेजू म्हणल्या दारांत आमी वचोंक ना जेजू म्हणलें मोतींत आसा वंटांनी आसा काळजांत मस्त जाणांक तें जेजू निजाय कितें दार म्हणलें भावान ना आनी ह्या खातीर कितें जाल्यार मोगाचें न्हू साबार कडेन आमकां ब्लॉकेट्स खूब जाल्यात कित्याक तो उजवाड आमचें थंय ना ती दारां आमची बंद पडल्यान आतां कालें करचें दारां बंद पडल्यान जेजू ओपन केल्ली पूण हांवें म्हज्या नडत्या वरवीं म्हज्या चिंतपा वरवीं हांवें तीं दारां बंद केल्यान पूण आतां एक अवकाश आसा हीं दारां पुरो ओपन करूंक जातात समियान जेजून मकान तुका केल्लीं तीं दारां त्या मुखांतर ओपन करूंक साध्य आसा आनी ताका एकच एक वाट जावन आसा मागणें मोगाचें न्हू मागणें पवित्र पुस्तक म्हणटा सामदेवाच्या 7व्या अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा मोगाचें न्हू मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें भोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें दार तुमी भोडया आनी तें उक्तें जातलें खालें उक्तें जाता बळयतना दार उक्तें जाता आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत विविध तरेच्या पिडेचे दार आसूंक पुरो भलायकी म्हज्या आनी तुजी बंद पडल्या जावंक पुरो ह्या आर्थीक संकश्टाचें धार बंद पडलां जावंक पुरो ह्या आमच्या जिवितांत मान गौरवाचें धार बंद पडलां जावंक पुरो ह्या विविध कश्टा निमतेनी म्हज्या आनी तुजें धार पडलां जावंक पुरो सर्वेस्पर देव म्हणटा ह्या दाराक बडय मागण्या मुखान बडय आनी तुजें दार उक्तें जातालें म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी ताका सर्वेस्पर देव एक उदाहरण दिता मागणें केल्ल्या वेळार कशें दार उक्तें म्हण जाता म्हणून 6 लोकाच्या 11व्या अध्यायान 7व्या आनी 8व्या वाक्यान म्हणटा आनी चिंतया
तो इश्ट भितर तावन साप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका, दारा खिळ घालून जाल्या म्हजी भुरगीं म्हज्या फसले न्हिदल्यान. पळय, दारा खिळ घालून जाल्या आनी कांयच करूंक जायना. पूण स्वामी जेजू म्हणटा निरंतर माग. आतां उठो न्हू, म्हाका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टा खातीर बसत उठोवन तो कांयच दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विचारल्या खातीर पुणें उरतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. मोगाचे न्हू, घडये 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 मागल्या वेळार आमकां दार आशिर्वादाचें उक्तें जाता. आशिर्वादाचें दार म्हाका आनी तुका 100% उक्तें जाता. मोगाचे न्हू, हांवें आनी तुवें मागल्या वेळार तें दार उक्तें जाता निरंतर मागण्या वरवीं. आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यान 16व्या अध्यायांत 25 ते 27 वाक्यांत थंयसर पावल आनी सिलास बंदेंत आशिल्ले. पयत पुस्तक म्हणटा, सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आशिल्ले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकचपणे एक कठीण भुंयकाम जाली आनी बंदेसाळची बुन्याद सारली. तक्षणच दारवटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटून पडल्यो. बंदिसाळेच्यो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदिसाळेचे दरवटे उक्ते आसले पळोवन बंदिवान सक्कड सुकोवन दवल्यात म्हूण चिंतू लागलो. मोगाचे न्हू, तितल्या कश्टा संकश्टांत आसल्या वेळार ताणें मागणें केलें आनी हे मागण्या वरवीं ह्या बंदिसाळेची दारां उक्तीं जालीं. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज साबार तरेच्या बंदेंत हांव आनी तूं आसा. मोगाचे न्हू, मस्त जाणां आमी बंदेंत आसा. आमच्या कुटुंबाचे सांदे आसात, आमचे शेजारी आसात, आमचे मोगाचे आसात, जाय तितले बंदेंत आसात. खंयच्या बंदेंत? या राज्य सरकारान, या केंद्र सरकारान केल्ल्या बंदेंत न्ही, बगार ह्या विविध तरेच्या कश्ट म्हणल्या बंदेंत हांव आनी तूं आसा. मोगाचे न्हू, आनी ह्या बंदेंत हांव सुटोवंक एकच एक अवकाश, ह्या दार त्या कश्टांचे त्या बंदेचें दार उगडोवंक एकच एक अवकाश. मोगाचे न्हू, आनी तो जावन आसा मागण्या मुखांतर देवाक अर्घ वगळाव दिवन मागणें केल्या वेळार आमचें दार आमचें उगडटा. मोगाचे न्हू, त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूक हर एक दार बंद करचें, हर एक दार उक्तें करचें ताका अधिकार दिल्लो. आमी हर एकले आतां आमी नियाळ केलो. हो अधिकार म्हाका आनी तुका दिला. पवित्र पुस्तकान दार बंद करूंक, दार उक्तें करूंक अधिकार म्हाका आनी तुका दिला. ती जावन आसा संतोशाचे विशय. पवित्र पुस्तक म्हणटा मागण्याद्वारे तुवें दार बंद करूंक जाता, कश्टांचें दार बंद करूंक जाता, आशिर्वादाचें दार उक्तें करूंक जाता. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता मातेवाच्या 18व्या अध्यायान 20 वाक्य अशें म्हणटा, देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितर 2 जण एका मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागीत जाल्यार म्हजो सर्गेचो बाप ती तांकां दितलो. जंय 2 वा 3 म्हजे नवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसा आनी थंय ते तांच्या मदगांत म्हणटा सर्वेस्पर देव. कितलें बरें मोगाचें न्हू. सोम्याची सुक्त अधिकार आसो, खंयचेंय बागेल बंद करचें, खंयचेंय बागेल उक्तें करचें ताका तो अधिकार आसा. आशिर्वादाचे बागेल उक्तें करचें, कश्टाचे बागेल बंद करचें अधिकार म्हाका तुका जेजू थंय आसा. आनी तसो अधिकार जेजू म्हाका आनी तुका दिवन म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या तुवें हो अधिकार तुका दिता. खंयचे तुजे कश्टांचे बागेल आसा ते बंद करूंक तुका अधिकार दिता. खंयचे तुका आशिर्वादाचे बागेल जाय ते उक्तें करूंक अधिकार दिता. पूण एक शर्त, तूं माग. खंयसर तुमी दोगां वा चड म्हजे नवें तुमी मागतात थंयसर हांव आसा आनी तुमचें मागणें हांव आयकतलो आनी ती दारां हांव उक्तें करतलो. कळ्ळें बरें आश्वासन मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका. कळ्ळें बरें आश्वासन म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका. दार उक्तें करूंक, दार बंद करूंक अधिकार आसता त्या सोम्यान जेजू क्रिस्तान असो अधिकार म्हाका आनी तुका दिला. उडास दवरया मोगाचें न्हू. हांवें तुवें मागण्या शिवाय कितले प्रयत्न केल्यार ते व्यर्थ जावन आसा. जर तर सर्वेस्परान जर तर कांय परतून घालना जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिविताचे वणटी परतून पडल्या जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसचें, म्हज्या आनी तुज्या बोवार आसचें रक्षण पडलां जाल्यार परत आमकां बांदूंक जायना मोगाचें न्हू. जोबाच्या पुस्तकान 12व्या अध्यायान 14वें वाक्य अशें म्हणटा, तो कितेंय मनीस जाल्यार ताजें पुनर्निर्माण जावचें ना. तो मनशाक बंदेन घालीत जाल्यार ताका सुटका मेळची ना. सर्वेस्पर देवान कितेंय केल्यार
भायर येवंक जायना, भायर येवंक जायना. कितें केल्यारय भायर येवंक जायना मोगाचें न्हू, कितें केल्यारय भायर येवंक जायना. खालें करीचें तें बंद करचें, ओपन करचें, सावी आसची ताजेर एकलेडेच. देखून हांवें तुवें दिम्याने वडून मागचें. सोम्या जेसू सावी तुजे कडेन आसा, बागेल एक कडेन ओपन कर रे हांगासर. तुजे कडेन आसा सावी सोम्या, तुजे कडेन आसा सावी. म्हजें जिवीत मोडून पडलां, ही सावी म्हाका उक्तें कर आनी हांव आशिर्वादी जाता. सोम्या जेसू हें दार बंद कर. तुजे कडेन तशें सकत तुजे कडेन आसा ताजें, त्या देखून जेजू हांव तुजे लागीं मागता, हें दार म्हाका कश्टांचें दार बंद कर, कित्याक ताजे कडेन मात्र असो अधिकार. पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू, इसाया प्रवादीच्या 22 अध्यायांत 22 वाक्य म्हणटा, हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या गाराण्याची सावी घालतलो, तो उगडतलो आनी कोणूच दमचो ना, तो धामतलो आनी कोणूच उगडचो ना. सर्वेस्पर देव इसाया प्रवादी मुखांतर उलोवन सांगता, जेजू विशीं सांगता आनी म्हणटा, हांव ताच्या भुजांचेर दाविदाच्या घराण्याची सावी घालतलो. सोम्या जेजू लागीं आसा ती सावी दाविदाच्या घराण्याची. म्हजी आनी तुजे जिविताची सावी सोम्या जेजू लागीं आसा. पळयत पुस्तक म्हणटा, तो उगडतलो आनी कोणूच दमचो ना, तो धामतलो आनी कोणूच उगडचो ना. आनी हेंच वाक्य जें कितें इसाया प्रवादीच्या 22व्या अध्यायान 22व्या वाक्यान सांगलां, तें आयच्या दिसाच्या वाचपांत हांवें तुवें वाचलें तें वाक्य जावन आसा. पळयत पुस्तकांत आयच्या दिसा जुवांक केल्ल्या उगडापणान 3ऱ्या अध्यायान 7वें वाक्य अशें म्हणटा, जो पवित्र आनी सात्वीक ताचे लेखे आसा सावी दाविदाची, तो उगडता कोणाच्यानी दंबूंक जायना, तो दमता कोणाच्यानी उगडूंक जायना. जें कितें 100 वर्सां पयलें इसाया प्रवादी मुखार सर्वेस्पर देव उलयल्लो थंयच, आनी जें कितें मुखार घडटा उगडापणाच्या पुस्तकांत जेंत बरयलें आनी म्हणालें, ती सावी आसचो तो व्यक्ती, तो सावी असो सर्वेस्पर देव असो पूत सोम्या जेजू क्रिस्त, ताजे कडेन आसा हर एक दार उक्तें करचें, हर एक दार बंद करचें सकत. आनी तो कितें म्हणटा, आयच्या दिसाचें एक नियाळाचें उतार पळया मोगाचें, कितले अर्थाभरीत उतार. आज आमी दोनूच वाक्य वाचलें. पयलें वाक्य तें आमी वाचलें, सावी ताजे कडेन आसा म्हणून. दुसरें वाक्य म्हळ्यार 3ऱ्या अध्यायान 8वें वाक्य पळया, तुजे विशयेन हांव सगळें जाणा, देखून हांव तुजे मुखार एक दारवटो उक्तो केला आनी तो दमचे सकत कोणाकय ना. तुजी सकत उणी तरी म्हजी शिकोण तुवें पडल्याय आनी म्हजे थंय तूं विश्वासी रावलाय. कित्या खातीर थंयसर दारवटो उक्तो केलो म्हणलें सवाल आनी नियाळ हांवें तुवें करूंक जाय. ताजे दारवटो उक्तो केलो कोणूच बंद करूंक शकना तो दारवटो. कित्याक म्हळ्यार पळयत पुस्तक म्हणटा, तुजी सकत उणी. केदाळा म्हजी आनी तुजी सकत उणी जाता मोगाचें न्हू, त्या दाळा सर्वेस्परचे सकत आमचे थंय येवन दारवटो उक्तो करता. केदाळा म्हजी आनी तुजी सकत व्हडली म्हूण हांव चिंतून, हांव जाणवून, हांव बळादीक, हांव एक्सरसायज करन, हांव जिम्माक वचून हांव भयंकर घटमूट, हांव तशें करन, हांव भारी व्हडलो ग्रेस्त मनीस, हांव भारी व्हड मनीस, हांव घनादीक मनीस, मानादीक मनीस, व्हडलो मनीस म्हूण चिंता. त्या वेळा म्हजें आनी तुजें दार उक्तें जायना. केदाळा दार उक्तें जावचें. केदाळा हांव कांयच न्ही, म्हजे सकत कांयच न्ही देवा. मुझे PhD कहीं से नहीं, मुझे डॉक्टरेट कहीं से नहीं, मुझे डॉक्टर इंजीनियर हो के खाली सिक्का 0, मुझे रस्ते पैसे पुरा धंदर में 0, मुझे ते असचे सगळे हालती 0, मुझे ते काही ना सकत. सोम्या जेजू म्हणटा आनी सोम्या जेजू लागीं धिम्याने बडून सांगता, हांव कांयच न्ही, मुझे कांयच सकत ना सोम्या. म्हणटा आसतना सोम्या जेजू येता, धर पुता तुजें दार उक्तें करता म्हणटा. आनी हें दार कोणूच मुगे पुता कोणी बंद करूंक शकना म्हणटा, कोणूच बंद करूंक शकना. पळयत पुस्तक म्हणटा, देखून हांव तुजे मुखार, तुजे विशीं हांव सगळें जाणा, देखून हांव तुजे मुखार एक दरवटो उक्तो केला आनी तूं दमचे सकत कोणाकय ना. तुजी सकत उणी तरी म्हजी शिकोण तुवें पडल्याय आनी म्हजे थंय तूं विश्वासी रावलाय. मोगाचें न्हू, म्हजें आनी तुजें दार उक्तें जावं कितें करी जाय. म्हजें आनी तुजें दार उक्तें जावं, आशिर्वादाचें दार उक्तें जावं, सर्वेस्पर देवाची शिकोण हांवें पाळून ताका विश्वास जावन हांवें तुवें जियेल्ल्या वेळार
म्हज्या आनी तुजें जिविताची दार उक्तें जाता आनी हें दार म्हाका आनी तुका आशिर्वादाचें दार जावंक पावता आनी हें दार खंयच्याय म्हज्या दुस्मानांनी खंयच्याय म्हज्या व्यक्तीने संवसारीक अधिकारीने संवसारीक संतीने त्या खंयच्याय एका ह्या पृथ्वीच्या बळादीक शक्तीने समेत बंद करूंक जायना तसलें दार जावन आशिर्वादाच्या दारार हांव आनी तूं चलोवंक शकतलें मोगाचें न्हू एक घडीभर दोळे धांपया मोगळा सुमया जेसू आयच्या दिसा हें उतार नियाळ करूंक दिल्ल्या कृपे खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुमया आमच्या जिवितांत जायपुरतीं दारां उक्तीं जावंक आसा सुमया आशिर्वादाचें दार आमकां उक्तें जावंक जाय सुमया आनी आशिर्वादाचें दार उक्तें जाय जाल्यार आमी खालती सादेबळी आनी तुका विश्वासान जिवंक तुवें उलोव दिलाय सुमया आयच्या दिसा हांव सुमया जेसू आमचें थंय आसचें अहम सोडून आमचें थंय आसचें ओडपण सोडून हांव म्हणलें चिंताप सोडून हांव कांयच न्ही तुमचो सर्वस म्हणलें चिंताप म्हजें थंय उपजय सुमया आनी ह्या वरवीं म्हज्या जिविताचें दार आशिर्वादाचें दार तूं उक्तें कर सुमया हर एक तरेच्यो अडखळ्यो तूं निवार सुमया म्हज्या जिवितांत म्हजें थंय आसचें ओडपण निवारण आशिर्वादाचें दार उक्तें जावचें बसत म्हजें थंय परिवर्तन हाडणें सुमया तुका विश्वासपणे जिवंक तुजें उतार पाळून जिवंक हांगासर असल्या हर एकल्यांक तूं कृपा दी सुमया आयच्या दिसा सुमया दिस तुज्या उतरा वरवीं सुमया दिस हांगासर असल्या हर एकल्यांक भलायकी लाभून सुमया आशिर्वाद लाभून सुमया तांकां आर्थीक समृद्धी तांच्या जिविताची आर्थीक समृद्धीचो दरवटो उक्तो जावन दी सुमया तांच्या भलायकेचो दरवटो उक्तो जावन दी सुमया तांच्या अवमान निंदेसो पयसवेसो मान मर्याद गौरवसो दरवटो तांकां उक्तो जावन दी सुमया बरी नीत पडसो दरवटो तांकां उक्तो जावन दी सुमया आशिर्वादाचो दरवटो तांकां उक्तो जावन सुमया बऱ्या कुटुंब जिविताचो दरवटो उक्तो जावन सुमया हर एक तरेचे समस्या सुमया जिसो निवार सुमया आमचें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक जाय आसचें कृपा मेळचो असलो दरवटो आमकां आयच्या दिसा उक्तो कर सुमया कश्टांचे आमकां गेदोळ आसले सुमया खंयच्या पुरा दरवट्यान आमच्या जिवितांत कश्ट येवन आसले सुमया तो सगळे दरवटे आयच्या दिसा तो बंद कर सुमया तुवें जर तर ते बंद केले सुमया आनी मुखार म्हज्या जिवितांत हांगासर आसल्या कोणाच्या जिवितांत माध्यमा मुखान पळोवनच्या ह्या देवाचे उतार आयकोवच्या खंयच्याय मनशाच्या जिवितांत सुमया खंयचेय कश्ट वळवळे कंत बेजारे कंदूक आसचे सुमया कित्याक खंयच्या दरवट्यान ते येवन आसात गी तसो दरवटो तो बंद करताय सुमया आनी तो कोणूच तो परत्यान उक्तो करूंक जाय सुमया आमच्या दुस्मानांनी उक्तो करूंक जायना सुमया आमकां अडखळतल्या मनशान उक्तो करूंक जायना सुमया खंयच्याय ह्या संवसारीक शक्तींत जावन ह्या अंतराळाच्या शक्तींत जावन तो उक्तो करूंक जायना सुमया सगळी सावी तुजे कडेन आसा सुमया आनी ह्या खातीर तावन सुमया दिसो आमी सुरक्षीत जावन जियेतले सुमया मोगळा सुमया दिसो संपूर्ण तरान तुका शरणर जाता सुमया हांगासर आसल्या हर एकल्यांक तुज्या हाताक हांव समर्पिता सुमया ह्या माध्यमा मुखांत आयकोवच्या देवाचे उतार आयकोवच्या हर एकल्यांक समर्पिता सुमया हर एकल्यांक सुमया दिसो कश्ट अनवरां वायट पिडा कश्ट दुख येवंचो हर एक तो दरवटो सुमया आयच्या दिसा तो बंद कर सुमया आनी कोणूच तो उक्तो करनातल्या बरें कर सुमया आनी ताका संपूर्ण ताचें रक्षण दी सुमया आनी तांकां आशिर्वादाचो दरवटो ह्या घडये तावन उक्तो कर सुमया दिसो कोण केदींच कोणूय बंद करनातलो जावन सुमया दिसो आनी आयच्या दिसा तावन सुमया दिसो आशिर्वादाच्या दरवटान वचोंक हर एकल्याक एकदम कृपा भाग फावो कर सुमया जाणवाय दी सुमया समजून दी सुमया तुजे थंय आमी खऱ्या काळजान जियोंक अभिषेक कर सुमया आमेन 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 अब्बा बापा तूं हें व्हडल्या करीत तुजे सरशीन येवंक कोणाकच साध्य ना आयच्या दिसा तुज्या सक्तेन तूं आमकां व्हड तुजे लागीं दवर सोम्या जेजू तुवें उक्ते केल्ल्या दारांतल्यान भितर सरोंक आमकां जाय आसची कृपा लाभय पवित्रात्म्या जेजून उक्तें केल्ल्या दारांतल्यान भितर सरोंक जाय आसचें पातयेणी आनी विश्वासपणाचें देणें दिवन आमकां आशिर्वादीत कर अब्बा बापा आमकां हर एकल्याक तुजे सरशीन व्हड बापा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमच्या जिविताचें दार उक्तें कर त्या दारांतल्यान चलोवंक जाय आसची कृपा हर एकल्याक लाभय पवित्रात्म्या भावार्थाचें आनी विस्वासपणाचें देणें दिवन जेजूच्या उक्तें केल्ल्या दारांतल्यान भितर सरोंक जाय आसची कृपा लाभय समर्पिता सोम्या आमचें शेळेपण आमचें थंय आसचें अहम आमचें थंय आसचें पातकी सैब मागण्याक अडखळाडच्यो आमच्यो ताळण्यो समर्पिता सोम्या अविधेयपणाची
आमचो मनोभाव तुज्या उतरांतय पातयेणी दवरूंक असाध्य जाल्ली म्हजी बोगणां समर्पिता सोम्या हर एका व्यक्तीतय तुजो मोग हांवें वांटूंक अडकळाडची म्हजें मनुश्य सैब समर्पिता सोम्या तुजें तें बलिदान तुवें वरयल्लें तें पवित्र रागात म्हज्या बऱ्यापणाक म्हज्या सुडके खातीर म्हणलें वळखून घेवंक सोलवोनचें म्हजें चिंताप समर्पिता सोम्या म्हज्या कुटुंबांत आसचें अविश्वासपण समर्पिता सोम्या तुवें उक्तें केल्ल्या दारांतल्यान भितर सरोंक आसची म्हजी मनुश्या सैबाची सर्व वडण्यो आनी ताळण्यो समर्पिता सोम्या आयच्या दिसा तुज्या उतरांक आसचें तें जिविताचें जिवीत दिवचें देणें तें वळखून घेवंक इन्कार करची म्हजी मनुश्या सैबाची चिंतना समर्पिता सोम्या तुज्या उतरांनी आसची विस्ताराय आनी गुंडाय त्या उतरांचो गुंडायेचो अर्थ त्या उतरांनी आसचें सासणीक जिवीत दिवची सकत जोडण घेवंक आड येवचें म्हजें मनुश्या सैबांनी मनुश्या सैबाक वेडकोळ घाल्ली कुशलाय समर्पिता सोम्या हर एका घडये तुजे लागीं आत्मीक संबंध दवरूंक आसची म्हजी अस्खतकाय समर्पिता सोम्या आयच्या दिसा तुजें हजारपण भोगल्यार हांगा तावन भायर वेता आसतना तुजे तावन पयस ओडूंक येवच्यो म्हज्यो ताळण्यो समर्पिता सोम्या तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हज्या जिविताचो दिवो आनी तूंच सासणीक जिवीत दिवचो देव म्हणलें वळखून घेवंक हांव तयार आसल्यार म्हजी भोगणां म्हजी चिंतना म्हजी कुशलाय म्हज्या हर एका मेटांक घेवच्यो ताळण्यो सोम्या तुजे तावन म्हाका पयस वडटा आसतना त्या ताळण्यांचेर जैत जोडूंक अबल जाल्ली म्हजी कूड आनी म्हजी मोत तुजे हजारपण भोगूंक अडकळाडची म्हजी बोगणां म्हजें पातकी सैब म्हजे थंय आसचें निरासक्त तुका सोदून वचूंक अडकळाडची म्हजी लौकीक चिंतना तूं खरच हजार आसाय आनी आजून जिवंत आसून साबार अजापा मुखांत्र तुज्या हजारपणा मुखांत्र तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्ते मुखांत्र तूं हर एक बदलावण करूंक शकताय आनी असाध्य जाल्लें साध्य करताय हर एकल्याक सुडका सोडवण दिताय म्हणलें सत जाणा आसल्यार सोम्या तुजो पाटलाव करूंक फाटीं वडची म्हजी मनुश्या सैबाची सकत समर्पिता सोम्या हर एका तावन आमा समेस्तांक तूं सुडका लाबय हर एकल्याची बोगणां तूं परिशुद्ध कर त्या ताळण्यांत तावन सुडका लाबय सोम्या तूं जावन आसाय सुडका सोडवण दिवचो देव तूं जावन आसाय सासणीक जिवीत दिवचो देव तूं जावन आसाय हर एकल्याचें जीवन रूपीत करचो देव पूण निर्धार मुजेर आनी तुजेर आसा पाटलाव करीसय हांवें कोणाचो म्हणलो निर्धार करचें स्वातंत्र्य म्हाका आसा वय सोम्या तो निर्धार घेवंक तुजो पाटलाव करीचो म्हणलो दृढ निर्धार घेवंक आयच्या दिसा हर एकल्याक तूं करपा लाबय हर एकल्याची काळज जमाना तुजे तावन पयस गेल्लीं ती तुजे थंय ओड त्या मारिफात संकश्टांक समस्यांक अनवरांक पिडेशिडेक आर्थीक संकश्टांक आनी हर एक तरेच्या नालिसायेक अवमान निंदेक आनी संवसारांत जियेत आसतना येवच्या सर्व समस्यांक हांव आज वळख जाल्या सोम्या आमकां हर एकल्याक रक्षण लाबय हर एका बंधनांत हांव रक्षण लाबय समर्पिता हर एकल्याचें जिवीत ह्या वेळार
तुझ्या सुटका सोडवण दिवसो पवित्र आत्म हर एकल्याचेर देव याने आशीर्वादित कर. Gideavoda sakramenta setang naman keruya Purbilia rupa bola Novio riti adarya Sulban vecha astat vishvya Babata cebol divya Zese bapa tese sputa Ulasani stutisa Potpi mai masasna sasna Ekang talian persita Tukado kaicha spirita Sama-samina प्रार्थया हे देवा विचित सक्रामेंता का तुझ्या कष्ट सौग्रास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सो फळ सदांच आमचे तें आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर जो जियेताय निराश करताय ससनाच्या ससना